आयज 19वा दीस 4 जानेवारी ते 21 जानेवारी पर्यंत आम्ही धरणे आंदोलन केले। ताज्या उपरांत आयज या आमरण उपोषणाक आम्ही आयज सुरुवात करता। आम्ही ज्यो मागण्यो सरकाराकडे निवेदन देऊन कळयल्ल्यो आसा त्यो एकदम स्पष्ट आसा आणि अवघ्या 4 पॉइंटांनी कळयल्ल्यो आसा, सामके कळीत केल्ल्यो आसा। त्यो मागण्यो आमच्यो सरकारान मान्य करचे आणि आमकां लेखी आश्वासन दिवचे। उतरां आमकां नाका, लेखी आमकां बरोवन दिवचे। सरकारान मुखेलमंत्र्यान आमकां ऑर्डर दिवची, हीच आमी मागणी तांच्याकडे केल्ली आसा। आयज जे उपोषणाक बसतात जाहीर केल्या प्रमाण जे स्वातंत्र्य सैनिक गोयचे तसेच कुंभारजुळेचे श्री सुरेश पारोडकर तांची वर्त आसा 80, ताच्याच बरोबर श्री नागेश चारी तेवूय येवपाचे आसा, ते अजून पावना। ताच्याच बरोबर स्वातंत्र्य सैनिकाची जी भुरगीं आसा जे उपोषणाक आयज बसतात, रावसाहेब देसाय, दुर्गाप्रसाद पिळवे, वीरेन नार्वेकर आणि रवी नार्वेकर ही सगळी भुरगीं। ताच्याच बरोबर आमचे सुरेखा बांदोडकर हेवूय या उपोषणाक आयच्यान सुरुवात करता। आमच्यो सरकाराकडे ज्यो मागण्यो आसलेल्यो त्यो अजून पर्यंत सरकारान लक्ष घातलेलें ना। जे निवेदन दिल्ले तातूंत स्पष्ट आमी मागितले, स्पष्ट सांगलेले। सरकाराकडे मुखेलमंत्र्याकडे जी चर्चा जाली त्या चर्चेन अशें स्पष्ट जाला की तांच्यांनी निवेदनाचेर आमचें लक्षच घातलेलें ना। तेन्ना आमी परत मागता, आमचे आयज जे उपोषण सुरू जाता तेन्ना तांच्यांनी परत लक्ष घालचे, जाता तितल्या बेगिना ह्या आमच्या मागणेचेर विचार करून प्रश्न सुटावो करचो। हांव मागता आमचे स्वातंत्र्य सैनीक आयचे तशेंच जे बरोबर उपोषणाक बसतात आनी भुरगीं की आमी आयज सगळ्यान पयलीं जे हुतात्मा स्मारक आसा तांकां आमी फुलां घालतले, ताच्याच बरोबर ताच्या नंतर हांगा येवन उपोषणाक सुरवात करतले। गोंय मुक्तीची 60 वर्सां राज्य असं मनयतात। त्या दबाजान 100 कोटीचो खर्च करून गोंय मुक्तीची गोंय सरकार मनयतात आणि आयज या गोंय मुक्तीच्या स्वागत मनयतात त्याच वर्साक गोंयचे स्वातंत्र्य सैनीक या आयज आमरण उपोषणाक बसलेले आसा। ही खरेंच दुःखाची गजाल, पण आमच्या खातीर आनंदाची गजाल, कारण आमचो लढो, आमची हे हो जो लढो आसा तो इनजस्टीस अन्याय जे जातात आमच्या आणि त्या लढ्या खातीर आमी फुडें सरल्यात। आयज आमरण उपोषणा खातीर आमी पावल घालतात। हांव मागता स्वातंत्र्य सैनीक श्री सुरेश पारोडकर हांचे कडेन तशेंच जे हेर बाकीचे मानेस आसा तांच्यांनी फुलां घालून आमच्या ह्या हुतात्मा स्मारकाक अर्पण करची। आम्ही हो मान दितात जे हुतात्मे झाले, गोंयच्या लढ्या खातीर लढले, गोंयच्या लढ्या खातीर रक्त तांच्यांनी सांडले, जे तांच्यांनी मरण पत्करले, गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर झूज दिली आणि ताच्या उपरांत गोंयचे हे आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें। पण आयज हो दीस असो आसा, परत या स्वातंत्र्य सैनिकांक 80 वर्सां जाल्यात ताची, 85 वर्सां जाल्यात ताची, ते आयज परत आयज आमच्या मागण्या खातीर बसचें पडटा। तेन्ना हो मागण्यो आसा त्यो स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांच्यो आनी अवघ्योच आसात, त्या खातीर आमी हांगर आयज या उपोषणाची सुरवात करता।
हॅलो सुटके गिटारी भुरग्यांचो सुटके गिटारी भुरग्यांचो स्वतः सैनिकांच्या भुरग्यांचो न्याय जाय न्याय जाय आमका न्याय जाय न्याय जाय न्याय जाय आमका न्याय जाय न्याय जाय न्याय जाय आमका न्याय जाय आयज गोंयच्या सुटके खातीर वावुरपी झुजारी असले ते झुजारी भितरलो एकलो तशेंच तांची भुरगीं हांगासर आयज उपोशण चालू करता ते उपोशण आनी हे सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांक तेंको दिवपाक आमी हांगासर उपस्थित आहात. आता जे बाब शेट आहा तांच्यांनी निवेदन केल्लें आहा तांच्यांनी कांय आपल्यो गजाली सांगलेल्यो आहा तुमी जाणात आनी सगळी गोंयची जनता जाणा कारण फाटले कितलेशेच दीस जाले ते हांगासर धरना धरून बसलेले पण जाय तशी तांची दखल घेवंक ना. ते मुख्यमंत्र्या मेरेन वचून निवेदन दिलें पण त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे मुख्यमंत्र्यान निवेदन घेताना कसलीच तांचे कडेन चर्चा केली ना आणि आम्ही खंय तरी ते आता उपोशणाक बसतले म्हणून सीएम माध्यमाच्या थ्रू तांकां कळवणी धाडटा की आमी 31 मार्च मेरेन तुमचो प्रश्न हो सुटावो करतलो. ह्या सरकारान अशी जायती उतरां दिल्ली आसा पण आयज मेरेन खंयच्याच उतर तांच्यांनी पावल्लें ना. तेन्ना हांगासर जे स्वतंत्र सैनीक आनी तांचे स्वतंत्र सैनिकांची भुरगीं ही चड ना अवकी म्हाका दिसता 90च्या भितर आसा जे आमी म्हणटाले 200-250 आसा पण प्रत्यक्षान 90च्या भितर आसा म्हणजे एक 100च्या भितर म्हणूं येता. आणि सरकार तर परतून सांगता इलेक्शन दोळ्या मुखार धरून आता म्युनिसिपालिटी इलेक्शन दोळ्या मुखार धरून ते सांगतात की आमी 10,000 नोकऱ्यो काडटले. म्हाका दिसता 10,000 नोकऱ्यो भितरल्यो हो तांचो 1% ते 100 जर धरले आमी 10,000सून 1% जाता हो जर काडून तांकां जर दिल्यो ह्यो नोकऱ्यो जाल्यार म्हाका दिसता व्हडलेशें कांय बिगडचें ना. उलटे ह्या सीएमांक गोंयची जनता खरे गोंयकार जे आहा जेंका गोंयचो अभिमान आहा ही जनता सीएमांक शाबासकी दितली कारण ह्या लोकांच्या उर्वी ह्या लोकांच्या वडिलांच्या उर्वी तांचे आवय आसतले तेंचे बापूय आसतल्यो हेंका लागून आयज जर आमी हांगासर उबे आहात आयज जर हे सत्ताधारी सत्ता भोगतात आयज जर हे जाय तशें मिरयतात सत्तेच्या आधाराचेर जाल्यार यांच्या जाणट्या यांच्या पुर्वजां यांच्या आवय बापाय खातीर कारण यांच्यांनी त्या वेळार पुर्तुगेजा कडेन लढो दिलो वेगळे तरेन आसत त्या वेळार स्वतंत्र चळवळीन भाग घेतलो म्हणून आयज आमी हांगासर गोंयांत सगळे गोंय स्वतंत्र आनी 60 वर्सां जी आमी सरकार आयज मनयता ही हेंचे उद्देशीत आसा. सो तेका लागून सरकारान ज्यो 10,000 नोकऱ्यो काडटा म्हटल्या तितून आमची मागणी आहा तांकां तेंच्यांनी म्हटलां तशें लेखी आश्वासन पयले दिवचें आयच्या आयज सुद्दां दिवं येता. तांची जे जाणटे आहा 80 वर्साचे आहा 85 वर्साचे आहा हांची परीक्षा घेवची न्हू कारण फाल्यां जर तेंचे जिवाक कितें जालें ते कोण प्रेशराचो आहा कोण डायबिटीक आहा तांकां जर कितें जालें जाल्यार एका पूर्णपणे गोंय सरकार प्रमोद सावंत सरकार हो जबाबदार आसतलो. गोंय सरकार आमकां जे कळिल्लें आहा जे वेगळे डिपार्टमेंटा कडेन पयशे पेंडींग आहात सरकारी पयशे जे वेगळे कामां निमतान दिल्ले बाकीच्या गोष्टी निमतान दिल्ले हे 83 कोटी रुपया सरकारान परत मागलेले आहा कित्याक तांकां सध्या सरकारी नोकरांक पगार घालपाची दिक्कत येयल्ली आहा
आणि हे 83 कोटी, खाली 83 कोटी जी संपूर्ण एका महिन्याची सॅलरी सुद्धा गव्हर्नमेंट सर्वंटाची न्हू, हे जेन्ना पैसे वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंटांसून परतून मागता तेन्ना हो फटकिरो सरकार कसो सांगूंक शकता की आपण 10,000 नोकऱ्यो काडटलो म्हणून. माझी सरकारा कडेन विनंती आहा, जे स्वतंत्र सैनिकांची भुरगीं आहात हांगासर आणि ज्यांच्यानी आयज जे उपोषण चालू केल्ले आहा तांकां व्हडा सन्मानान, माना सन्मानान ह्या सरकारान आपोवन व्हरोन ना कसलेच कंडिशन घालता, ना कसलेच इंटरव्यू घेता, डायरेक्ट जशें आमी हार्डनेस केसीच्या उद्देशी नोकऱ्यो दितात तेच तरेन नोकऱ्यो दिवपाची गरज आसा. कारण त्या सन्मानाक हे लोक पात्र आसात. तेंच्या भितर कांय एज फॅक्टर आसतलो, तेंचे सेटलमेंट करचे, कोण 58 जाला आसतलो, कोण 59 जाला आसतलो, सगळ्यांक खबर आहा तेंकां नोकरी दिवपाक शकना, पूण तेंकां खंय ना खंय तेंचो सेटलमेंट करचो. सरकार म्हणटा, आमी जे आयकलां माध्यमाच्या थ्रू की एका एका घरान 4 स्वतंत्र सैनिकाच्या भुरग्यांनी नोकऱ्यो घेतल्या. हो कायदो तुम्ही पयलोच करपाक जाय आसलो की एकल्याक मेळटली काय 4 जाणांक मेळटली. त्या टायमार जर स्वतंत्र सैनिकाक 4 भुरगे असले किंवा आधी आमचे 4 भाव असले, 5 भाव असले, जाल्यार कदाचित एका एका घरातलो 5य भाव हे स्वतंत्र चळवळीन वावुरलेले आसा. तेन्ना कोणी सांगूंक नासले स्वतंत्र चळवळ करताना की एका घरातलो एकूच यो, 5य भाव येऊ नका म्हणून. तो आयज जर त्यांची 4 भुरगीं आहा, 5 भुरगीं आहा, सरकार बांदील आहा. कारण सरकारान जेन्ना 96 निर्णय घेतलेलो, 96 न्हू, बरोबर, 96 निर्णय घेतलेलो, त्या टायमार हे सगळे करपाची गरज असली. सरकाराकडे सरकार अकार्यक्षम आहा म्हज्यान म्हणूं येता. कारण सरकाराकडे आयज सारको रोस्टर ना. स्वतंत्र सैनिक खरेच त्यांची भुरगीं कितली उरल्या पूण म्हणून सोडटे जाले, ते सोंपले, ते ह्या हा ते बेश्टेत, ह्या हा ते बेश्टे म्हणून हांगासर इतले येवन बसोंक ना. हेंकां सगळ्या भुरग्यांक आपल्या आवय बापायचो, जे तेंच्या आवय बापायन ह्या देशा, ह्या गोंया पासत जो बलिदान दिल्लें आहा, गोंया पासत स्वतंत्र चळवळीन जे काम केल्लें आहा, तांकां आपल्या आवय बापायचो अभिमान आहा. कडेक ह्या सरकाराक किंवा हे सरकारान बसला त्यांचे आवय बापूय खंय असले हे आमकां खबर ना त्या टायमार, स्वतंत्र चळवळीच्या टायमार. पूण म्हज्यान ठामपणे सांगूं येता, ते जर आयज हांगासर बसलेले आहात जाल्यार हेंच्या आवय बापाय खातीर आमी हांगासर जर आयज उबे आहात, आमी जर हे सत्ता किंवा आमी खंय तरी विरोधान आसूं किंवा आमी आमदार जावन पावले, ह्या लोकां बसत, नाजाल्यार आमी गोंयचे आमदार, ह्या सरकारान विचार करपाक जाय. ह्या गोंयचो आमदार कित्याक, गोंयचो सादो क्लर्क सुद्धा जावपाची यांची लायकी आसची नासल्या, अजूनही हे गोंय हे पुर्तुगेजाच्या अंडर असलेले असले. ताका लागून माझी सरकारा कडेन विनवणी आहा की तेंचे कडेन खेळ करू नाकात, तेंची परीक्षा पळोवं नाकात, ते दुयेंस पडसर रावू नाकात. त्यांचो जो मान आहा तांकां लेखी स्वरुपान दियात. विधानसभा अधिवेशन येता म्हणून 31 मार्च मेरेन हांव मोकळें करता. कितें मोकळें करता, हेच्या पयलीं तुवें कितले मेरेन गजाली मोकळे केल्ले आहा. ताका लागून त्यांची परीक्षा ना घेता तांकां मान सन्मानान सरकारान आपोवन व्हरोन नोकऱ्यो दिवपाचे लेखी आश्वासन दिवचे. आणि बेगींतल्या बेगीन जो तो म्हणटा 31 मार्च मेरेन आपण मोकळो करतलो, बरी गजाल आहा. 31 मार्च मेरेन तांकां तेंच्यो ज्यो कितें मागण्यो आहात त्यो पूर्ण करच्यो. आमचो गोवा बोर्ड म्हणून सदांच तेंच्या वांगडा पाठिंबो आसतलो. इतलें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. गोवा फॉरवर्ड हांच्यानी आमकां तेंको दिल्लोच आहा. तशेंच श्री किरण कांदोळकर आनी आयज दुर्गादास कामत आमच्या बरोबर आसात. जे स्वतंत्र सैनीक श्री नागेश च्यारी आतांच पावल्यात, जे उपोशणाक बसतले. तांचे वय 85 वर्सां आणि ते रावपी केरी फोंडा हांगचे. हे 2 स्वतंत्र सैनीक आमच्या वांगडा आयज बसतात. तशेंच आयज सकाळी आमी आव्हान जशें केल्ल्या प्रमाणे आनी एक स्वतंत्र सैनीक पुंडलीक राया शिरोडकर हेवूय आमकां फाल्यां परत जॉईन जातात उपोशणाक बसपा खातीर. तांच्यांनी तेको दिल्लो आसा. म्हटल्यार 2 स्वतंत्र सैनीक बसलेलेच आसा. फाल्यां 3रो स्वतंत्र सैनीक तांच्या वांगडा उपोशणाक बसतलो आमच्या फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यांच्या मागण्या खातीर. आमकां गोवा फॉरवर्ड हांणी तेको दिलाच, ताच्याच बरोबर आयकप तांच्यांनी आमकां तेको दिलाच. ताच्या बरोबर काँग्रेसचे ओपोजिशन लीडर श्री दिगंबर कामत हांच्यांनी आमकां तेको दिल्लो आसा. तशें काँग्रेस तांच्यांनी आमचो आपलो तेको जाहीर केल्लो आसा. आमकां पुलीस प्रशासन हे ताच्याच बरोबर बाकीचे हेर जी सरकारी यंत्रणा आसा तांच्या कडेन एक मागणी आसा
कसलोच प्रकार हांगा करचो न्हू. आमी जे उपोशणाक बसलेले आसा आमी पळयल्ले आसा हे स्वतंत्र सैनीक आनी ताच्या बरोबर बसलेली आसात ती भुरगीं. रातचे व्हरपाचे प्रकार कसले व्हरपाचे आमी सामके तांकां चिटकावणी दितात. केन्नाच मनान सुद्दां हाडूं नाकात. वेळ पडल्यार आमी कितें करूं शकता आनी कितें करूं शकना त्याच फ्रिडम फायटरांची भुरगीं त्याच फ्रिडम फायटरांचे रक्त आमच्या भितर सळसळटा तेन्ना कसलो विचार मनान हाडूं नाकात. आमी बसल्या आमच्या मागण्या खातीर आमच्यो मागण्यो अवघ्योच आसात ताजेर लक्ष दिवचे हेच मागणी आमी सरकारा कडेन करता. हांव मागता आमचे स्वातंत्र्य सैनीक श्री सुरेश पारोडकर हांच्या कडेन की तांच्यांनी फक्त 2 शब्द म्हणचे. माझे नाव सुरेश शिवराय पारोडकार रावपी कुमारदेवा. म्हाका एक अशें पयलीं सांगून दिसता म्हाजी जन्मभूमी फोंडें आनी कर्मभूमी म्हाजी कुमारदेवा. हेतून हांव अशें म्हणटा आमी स्वतंत्र्या खातीर खूबशे चळवळ केली, खूब जाणां कडेन भोंवले, मार खाल्लो, उपाशी रावले. मात शेल्डांगाची पत्तली आनी गुलामगिरीन आमी मुक्त जाले. तशेंच आमच्या किरण बाबांनी आतां सांगले स्वतंत्र सैनिका वयल्यान आमी आमदार जाले. हें आयकून खूब मनाक बरें दिसता. मात हे सरकाराचे दोळे कशे उगडटले हें मात म्हाका समजना. सोडून दी जी आमी आतां उपोशणाक जी बसलेले कडेन आसा हांव स्वताचें म्हाजें मत हांव कोणाकूच बळी पडूंक ना आनी म्हाका कोणीच फुडें काडूंक ना. हांव स्वता म्हाजें सौ भशेन हांव फुडें सरना आनी जो पर्यंत आमच्यो मागणी मान्य करचो ना तो पर्यंत हांव हांगासरलो उठचो ना. मरण पत्करतलो, शेल्डांगाची पत्करचो ना. हांव मागता दुसरे आमचे स्वातंत्र्य सैनीक जे आमच्या वांगडा बसल्यात श्री नागेश च्यारी केरी फोंडाचे तांच्या कडेन तितून तांच्यांनी 2 उतरां उलोवची. हांव नागेश बाबू च्यारी वय म्हजें जानेवारी 4, 37. आतां हांव उपोशणाक बसलां. पयलीं स्वतंत्र सैनीक आमी अशें आमकां पगार दितलो, आमकां नोकऱ्यो दितल्यो अश्यो आमी समजलें ना. आमची मायभुमी हिज्या खातीर कांय तरी काम करचें आनी सगळ्यांना खातीर आमी पत्करिल्ली ना. हांवें पयलीं नॅशनल काँग्रेस गोवा हेच्या बरोबर पिटर आल्वारीस बरोबर काम केलें. पण म्हाका अशें दिसलें की मार खावचे आमकां सरकारान खूब आमकां आश्वासनां दिलीं पण आमकां ती आश्वासनां नाका. आमकां लेखी दिवचे आनी आमची सन्मान मान दिवचो. जय हिंद. देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच गोवा फॉरवर्डचे श्री दुर्गादास कामत हांच्या कडेन मागता की तांच्यांनी 2 उतरां उलोवची. 1-2 महिन्या पयलीं जे फ्रिडम फायटराचे भुरगीं आसा हांचे रिप्रेझेंटेशन बाब शिवाजीन 1.5 म्हयन्या पयलीं सगळ्या म्हाका दिसता आमदारांक दिल्ले 40 आमदारांक. जेन्ना ही कॉपी आमच्या अध्यक्षा पर्यंत पावली अध्यक्षान ती बाब आमच्या कार्याध्यक्षा कडेन दिली आनी हाजेर मुखार वचचें म्हूण सांगलें. तशेंच पक्षान निर्णय घेतलो की आज जे आमचे 100 भितर जे भुरगे सुटकेदारांची नोकऱ्यो मागतात हांकां पूर्ण तेंको पक्ष दितलो म्हणून अशें कार्यकारिणीन निर्णय घेतलो. प्रमोद सावंत सरकार फाटले 1.5 वर्स जाले आमी पळयता. प्रत्येक जे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आसूं फाटल्या दिसांनी दृश्टीचे लायफ गार्ड बशिल्ले प्रत्येकाक फोटिंगाचें आस्वासन दिता, फोटिंगपणां करता. आज खरें म्हणल्यार प्रमोद सावंताक आपली मान सकयल घालपाक जाय. कारण जे सुटके झुजारी आमकां जेंच्यानी आमकां न्याय दिलो जांकां आमकां स्वातंत्र्य दिलें तांकां तूं आज रस्त्यार हाडटा. हे पळोवन खूब दुख्ख जाता. त्या स्वातंत्र्य सैनिका खातीर तूं आज मुख्यमंत्री जालो तांकां तुवें रस्त्यार हाडले. तर माध्यमांतले हातूंतल्यान मुख्यमंत्री सांगता की ना करतलो आपूण 1.5-2 म्हयन्यांनी पळयता आपूण रस्त्यार बसले म्हूण सॉर्ट आउट जायना. अरे तूं त्या खुर्चेर बसला आज आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळा म्हणून तो आज मुख्यमंत्री जावपाक पावलो. आनी किरण बाबान सांगिल्ल्या भशेन 10,000 नोकऱ्यो काडटा म्हणटा. इट इज नॉट इवन 1% की तांचे 100 भितर हांव
तांकां आपोवन सेक्रेटरीएटान मानान तुवें तांकां अपॉइंटमेंटाचें पत्रां दिवपाक जाय आशिल्लीं आनी मागीर तुवें 10,000 नोकरेचेर उलोवपाक जाय आशिल्लें पूण तें तो करिना. आज विधानसभेचें सत्र लागीं पाविल्लें आसा, दीस कमी आहा, 3 दिसूच दवरल्या म्हणून फाटल्या दिसांनी 2-3 दीस पयलीं एचपीचें एक नोटिफिकेशन काडलें. आज तांकां स्पेशल सेक्रेटरी रकाद धाडटा की तुमी फाटीं घेयात, आमी तुमकां नोकरी दिता म्हणून. अरे रायटिंगेन दियात, कारण गोंयच्या जनतेक ह्या प्रमोद सावंत सरकाराचेर अजिबात विश्वास ना. मुख्यमंत्र्यान चिंतपाक जाय, आज जर ते हांगा बसल्यात तर पोटा भावे प्रश्ना खातीर बसल्यात. मुख्यमंत्र्या भशेन तांकां आनी सोर्स ऑफ इन्कम ना. मुख्यमंत्र्याक जय गणित आसा, मुख्यमंत्र्याक मायनिंग ट्रान्सपोर्ट आसा, मुख्यमंत्र्याक सरकाराचे ब्रायब आसा. हे सगळे एनावळ मुख्यमंत्र्याक जाता, पूण तांचो आज पोटा भावे प्रश्न आसा. म्हणून मागता मुख्यमंत्री की वेळ आयिल्लो आसा. आज 2 स्वातंत्र्य सैनीक हांगा पावल्यात. खरें म्हणल्यार ही खरी लढ तो मान सकयल घालून हांगा रिस्पेक्टान तांकां मेळपाक येवपाक जाय आशिल्लें, पूण ते करचो ना आमी जाणा. उरले ते स्वातंत्र्य सैनीक हांगा येवच्या पयलीं आनी हो लढो आनी व्हड जावच्या पयलीं तूं बऱ्या भशेन तांकां अपॉइंटमेंट लेटरां दी. जाल्यार रायटिंगेन तर दी की टायम बाउंड डिलिव्हरी भितर आपूण तांकां अपॉइंटमेंट दितलो. ना जाल्यार हे जे स्वातंत्र्य सैनीक आज बसले हांगा हांचो श्राप तूं घेनाका. आनी जर तूं श्राप घेतलो तुजे 10 म्हयने उरले, मागीर हाजे कितें जातले परिणाम हे तुकाय कळटले आनी गोंयचे जनताय पळयतले आनी आमी सगळे पळयतले. आनी इतलेंच सांगता की किरण बाब, पक्षाचे अध्यक्ष विजय बाब तशेंच अख्खे कार्यकारिणी पक्ष तांच्या बरोबर सदांच रावतली, रात दीस तांच्या बरोबर रावतली. आनी जर आमी सरकारान आयले तांकां ताबडतोब तांचो प्रश्नूय आमी सुटावो करतले आनी तांकां मानान रिस्पेक्टान हाडून सेक्रेटरीन तांकां अपॉइंटमेंट लेटर आमी दितले. हे सांगून दोन उतरां सोंपय. देव बरें करूं. सरकारा कडेन आमी ज्यो मागण्यो केल्यात, निवेदन जे दिल्ले आसात, 2019 दिल्ले, 2020 दिल्ले आनी डिसेंबर 8, 2020 जे निवेदन दिला ते सामके संक्षिप्त आणि 2-4 पॉइंट्सांनी सामके क्लियर आसा. नंबर 1, सरकारच्या सगळ्या भुरग्यांक जे उरलेले आसा तांकां नोकरी दिवन सुटावो करचो, प्रश्न सुटावो करचो. दुसरें आसा की तांची वय जाला 50, 55, 59. सरकार म्हणतात, मुख्यमंत्र्यांनी जसं म्हटलंय की आपण मार्च 31 पर्यंत सगळ्या नोकऱ्यो देऊन मेकळे करतात. कशें करतले हो आमकांच प्रश्न पडला. 59 वर्साचेर नोकरी कशी दितले, 55 वर्साचेर नोकरी कशी दितले. म्हणून आम्ही म्हटलें की 1 टाइम सेटलमेंट ताजेकडे ऑप्शन सरकाराकडे आम्ही मांडला. तिसरी गजाल जी आसा ती 26 जाणां अनरजिस्टर आसा तांकां तांचे रजिस्टरूच जाल्ले ना, तांकां भितर रजिस्टर करून घेवचे आनी तांच्या एजी प्रमाणे तांच्या पिराये प्रमाणे तांकां जॉब दिवचे किंवा तांकां 1 टाइम सेटलमेंट करचे. ह्यो अवघ्यो 4 मागण्यो. निवेदन जे दिला ते सरकारान वाचूना अशें म्हाका खंय तरी दिसता. जेन्ना चर्चेक आपयता, हांव एक रिसर्च स्कॉलर, जेन्ना खंयचेच विशय जे निवेदन आसूं जावं सब्जेक्ट आसूं त्या विशयाचेर विचार जावपाक जाय, ताज्या नंतर जेन्ना चर्चेक आपयता जावं बसता ताजेर सगळी सखोल चर्चा जावपाक जाय आनी स्टेक होल्डर आसा तांकां बरोबर घेवन जावपाक जाय. हें जालें ना. त्या कारणान आनी प्रश्न आमचे खंय तरी तांच्यांनी समजून सारखे घेतले ना, त्या लागून हो अजून सुटावो जाल्लो ना. हांव मागता सरकारा कडेन आमचे जे निवेदन दिल्ले आसा ताचेर सखोल अभ्यास करात आनी जाता तितल्या बेगीना हाचेर निर्णय दिवचो. आनी आमकां आश्वासनां नाका. इतले वर्सां आमी आश्वासनांच घेवन आयल्या, अश्युरन्स घेवन गेल्या, ते आश्वासनां पळोवन पळोवन आयज 55, 56, 57, 58, 60चेर पावले. थोडे रिटायरमेंटाचेर पावले म्हटल्यार जाता. ते आमकां नाका. आमकां लेखी आश्वासनां दियात आनी आमच्या ह्या मागण्यांचो सुटावो करात. सुटके दिनारा भुरग्यांचो, सैनिकांच्या भुरग्यांचो न्याय जाय, न्याय जाय, न्याय जाय, न्याय जाय, न्याय जाय, न्याय जाय. आमचा लढो न्यायासाठी, आमचा लढो